तुका जेजू, वैभव तुका जरदान तुका जेजू, नमान तुका जेजू, प्रणाम तुका जेजू, गुलिस्तान तुका जेजू, जय जय तुका जेजू, होसाना तुका जेजू, हरसिलाम जेजू, हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तुमकां सर्वांक आयच्या दिसा स्वागत करता. आनी आज साबतसो दीस, आयतारसो दीस, आनी आयच्या दिसाचो संदेश जावन आसा जेजून दिल्लो संदेश हो तो जावन आसा लग्न बाद मोडचे विशयंत आनी ताचे उपरांत भुरग्यां विशयंत. मार्कस एवांजेल 10वो अध्याय वाक्या 2 तावन 16 म्हणसर. मार्क चॅप्टर 10 वर्सेस 2 to 16. थंय थोडे फारिझेव येवन ताचे सवय प्रमाणे अशें म्हण पळय, ते फारिझेव ताचे सर्सीन येवन ताका पारखुंच्या इराद्यान हे फारिझेव केदाळ जेजूक सिरकावन घालूंक पळोवचें, पूण जेजूची जाप पळोवन ते शर्मेतात मागीर आनी ताका पारखुंच्या उद्देशान म्हणटात अशें सवाल करी लागले. एक ददल्यान आपल्या बायलेक सोडये तुवें. जेजून तांकां फाटीं सवाल केले, मैजेन तुमकां कितें फरमायलां? तांणी जाप दिली, वेगळ्यासाराचें चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयेत म्हणून मैजेन रजा दिल्या. पूण जेजून तांकां सांगलें, तुमी असल्या संगतींनी तुमचेच कुशेक म्हणले खातीर, कुशेचे म्हणले खातीर ताणें तुमकां ह्यो कायदो बरोवन घाल्लो. तरी पूण रचनेच्या सुरवेर तावनूच देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. लग्ना बादांत एक कोटली आमी सर्वां आमच्या काळा तावणी रचनेच्या आदींत आमी घोव बायलां जावन आसा. देखून हांगा दुसरें चॉयस ना, दुसरें एक सिलेक्शन करयेत म्हणलें ना. रचनेच्या आदींच तूं एकल्याचो पती जावन ती एकल्याची बायल जावन तुमकां आज सांगत हाडलां जाल्यार हे आतां आमी ह्या आमच्या आई बापायन काण केल्लो निर्धार न्हय. देवा बापान ह्या रचनेच्या आदींच म्हाका आनी म्हज्या बायलेक एक करून ह्या संवसाराक धाडला. आनी हर एकली आमी देखून जोडची जोडी सरकार गई देवान मागीर संवसारान शिंपडावची गाय, परत तांकां एक करची गाय. देखून आमी जोडी हर एकली सर्गींच्या राजांत रचनेच्या आदींच आमी आसल्या आनी आमकां ह्या संवसारान धाडलें, आमकां शिंपडायलें, विंगड विंगड केलें. एका फिरकेच्यान आनी एका फिरकेंत, एका वाड्यांत आनी एका वाड्यान म्हणलें बरी आमकां विंगड केलें. पूण आमकां परतेक एकवटायलें. कित्याक देवाचें येवजन नासतना ती पतीण तुका मेळोवना, देवाचें येवजन नासतना तो ददलो तुका मेळोवना. हांवें मस्त जाणां बरपरतात, ही बायल म्हाका कशी मेळ्ळी की खंय थान मेळ्ळी, हो दादलो खंय थान मेळ्ळो, हांगात मेळ्ळो वयर म्हणी मेळनाका म्हणटात. पूण देवाचें निर्माण आहे म्हणून आतां एक दादलो पिवण्यान आसा, वायट सवयान कितें आसा तुका तो मेळ्ळो जाल्यार कित्याक तुका देवान दिला म्हळ्यार ताचे खातीर मागून तुजी जिणी पळोवन ताणें जिणी परिवर्तन करून ताचो आत्म साल्वास करचें हक्क त्या बायलेक दिला. एक बायल सारकी ना जाल्यार तुवें दादल्यान भरपूरच्या बदलाक त्या बायले खातीर मागून तुजी जिणी तुवें परिवर्तन करन त्या बायले खातीर मागून त्या बायलेक साल्वासाव करचें काम दादल्याक दिलां. देखून आमी कोणी विंगड न्हय, आमी पुराय एकच. देखून देवान कितें सांगता, तरी पूण रचनेच्या सुरवेर देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. ह्या कारणा पासून ती एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपल्या बायलेक एकवटतलो, ती दोगांय एक जातली. देखून ह्या फुडां ती दोगां न्हय बगर एकच. त्या पासून देवान जोडिलां तें मनशान मोडिना जावं. देखून देवान जोडिलां हर एक आमचे रसपर जातानाय देव मध्यस्थ जावन आसुल्लो, देवान तें पवित्र केल्लें. जेन्ना आमचें खरर जातानाय देव तांचे मदें आसुल्लो म्हणटा मालाकी ग्रंथांत, आनी देव आमचे मदें साक्ष जावन आसुल्लो म्हणटा. तर आमी भरपूर आसा गे, आमी एकामेका मासां गावंक आसा गे, एकामेका वद्दाडूंक आसा गे. सकट देवान दिल्लें निर्माण म्हणून आमी स्विकार करूंक आसा. देवाच्या कुशे प्रकार, देवाच्या कुशी नासतना कितेंच आमच्या जिवितांत घडना. देखून अशें सर्व तशें म्हणटा घरा आसतना शिसांनी परत्यान ते विशयान जेजू लागीं सवाल केले. तांकां ताणें सांगलें, जो कोण आपल्या बायलेक सोडून दुसऱ्या लागीं लग्न जाता तो
तो आपल्या बायले विरोध प्रद्वारा धरता, तशें जी कोण आपल्या दादल्याक सोडून दुसरे लागीं लग्न जाता ती प्रद्वारा धरता. हें लग्ना विशयांत एक बरी शिकवण, हातूंत एक लंब शिकवण दिवयेत, पूण आमकां हांगा टायम ना, इल्लोसो वेळ आसल्या वरवीं खंडीत जावन आमी थोडें रिफ्लेक्शन आमी काण गेल्यार पुरो. आमकां खंडीत आमी आज मागया आमच्या मोतीक आनीकी 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 रिव्हलेशन दितलो आमच्या लग्ना विशयी. देखून आज थोड्यांक कितें जाता, आपलो घोव बेगीन मरण पावता, आपली पतीन बेगीन मरण पावता. हें सगळें देवाचें योजन. कितें म्हळ्यार देवाचें योजन नासतना, देवाच्या दृश्टीन तें पळयनासतना, ह्या देवाच्या हळके विणे आमच्या जिवितांत कितेंच घडना. देखून कितें जाता आमी एक्सेप्ट करीचें, आमी तें स्विकार करीचें. आनी मुखार सांगता जेजू ल्हान भुरग्यांक आशिर्वाद दिता. लग्न जाल्या उपरांत खंडीत जावन भुरगीं बाळां आमकां मेळटात तसो देव दितात, आशिर्वादीत करता. जायत्या जाणांक आज भुरगीं ना म्हणून रडटात, तांच्या खातीर आज आमी मागया. पूण जेजू आपल्या ल्हान भुरग्यांक जेजून हात दवरच्या खातीर लोकांनी तांकां सरशीन हाडली. पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेश्टायलें, भुरग्यांक लागीं येवंक सोडलें ना, बेश्टायलें. हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी शिसा लागीं तो म्हणलो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरचीन येवंक सोडा, तांकां आडय नाकात, कित्याक देवाचें राज तसल्यांच सय. पोर तुमकां गोत आसा रिफ्लेक्शन तुमी एक ल्हानशा भुरग्याक हाडन जेजू मुखार रावयता आनी ह्या भुरग्या बरी जायनासतना तुवें सर्गींच्या राजागरी घेवंक जायना म्हणटा. आज त्या भुरग्यांक तो आशिर्वादीत करता. जर आमी भुरग्यां बरी जाल्यार, ह्या भुरग्याचे शगून आमचे ते आसल्यार, आमचें तें कांयच कपटपण ना, आमकां तो आशिर्वादीत करता. आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं, सगळीं देवाचीं भुरगीं, आमकां तो आशिर्वादीत करता. आनी देवाचें सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण देवाचें राज एक ल्हान भुरग्या बरी मानून घेना ताका तांतूं रीग आसची ना. उपरांत जेजून भुरग्यांक पटलून धरली. पळया आज आमकां एक मोतीन बघना गे, म्हाका केदाळे बघता जेजून एक पटी पटलून धरल्यार पुरो आहलें. तो मोग हांवें अनुभव केलेला पुरो आहलें. तुमकां कशें बघता? बघल्यार बारी बरें. जेजून एक पटी वंदे वंद सारी, वंदे वंद सारी अप्पिको येसुवे. कितलें बरें कंतार न्ही. एक पटी जिवितांत एक पटी त्या जेजून म्हाका आनी तुका पटलून धरिल्यार जालें. पटलून धरिचें जाल्यार आमी एका भुरग्या बरी जायचे. आमचें तें कपटपण आसूं नजो, आमचें तें राग आसूं नजो, आमचें तें मोसोर आसूं नजो, लग्न जिवीत झगडें आसूं नजो, माय मोगान एकवटान जियेचें, एकामेकाचो मोग तुमी करीचे म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून उपरांत जेजूंक भुरग्यान पटलून धरली आनी तांचे आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. देखून आज आमच्या भुरग्यांकी जेजू कडच्यान हाडया आनी जेजू आमच्या भुरग्यांकी आशिर्वादीत करूं दी. आमचे लग्न जिवितांत आमी त्या एका भुरग्या बरी जावन जेजू कडच्यान या, आमकांय तो आशिर्वादीत करूं दी. ते वेळा आमकांय तो वेंगेन घेवन दी, आमच्या भुरग्यांकय वेंगेन घेवन दी, आमकां एक नवें जिवीत तो दिवं दी. देखून आज जेजू हे सगळे लग्न बांद मोडच्या विशयांत शिकून दिता आनी तशेंच भुरग्यांक आशिर्वाद दिता, भुरग्यांक तो पटलून धरता. देखून आमच्या जिवितांत आमकां मेळिल्लीं भुरगीं तीं देवाचीं भुरगीं जेजूच्या हातांत आसात. तांकां आमी जेजूच्या समर्पण करून दिवया, जेजू कडेन मागया, सोम्या म्हज्या भुरग्यांक तूं पटलून धर. आज पळया आमच्या भुरग्यांक एक या दोन भुरगीं तांकां बरें करून शिकोवन संवसाराचें इतलें जाणवाय दिवन एज्युकेशन दिवन अमेरिका गी, ऑस्ट्रेलिया गी, UK गी खंय पुरा धाडटात. पूण देवाच्या राजाक कोण धाडटा न्हय? एक देवाच्या राजांत आमची भुरगीं वावर केल्यार, याजक जाल्यार बारी बरें, धर्मीक जाल्यार बरें बारी बरें, पूण ना जाल्यार एक लायक जावन जाल्यार देवाची सेवा करीत न्हय. एक लायक जावन देवा सांगता जियेत न्हय. एक आजारी दादलो जावन एक आजारी स्त्री जावन जेजूचो मोग करीत न्हय, पटलाव करीत न्हय. एटलिस्ट हेरां खातीर कांय तरी मागणें करीत न्हय, बरीं कामां करीत न्हय. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजारा, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगेजेंत, आमच्या समाजेंत हें सगळें त्या दाळा जेजू आमकां पटलून धरता. त्या दाळा आमकां जेजूचो अनुभव मेळटा. त्या दाळा आमकां आमच्या जिवितांत जेजू येता. दुसऱ्यांक कितें कुमो करतना पळय कितल्या काळजांत एक संतोश भोगता, बारी संतोश भोगता. केदाळे हांवें एक मनशाक खंय मनी पडून आसल्याक उखल नाडटना म्हाका जावं सो संतोश तूं विंगडतो. कित्याक कांय तरी एक
ल्हानशें जाल्यार सेवा करूंक मेळ्ळें न्हय देखून आले म्हणून आमी आर्यकल्यानी आज मागया मोगाच्या पळय आज कुटुंबाचो दीस आज खंडीत जावन आमच्या कुटुंबांनी कोण पुरा देवाच्या विरोध आसा कोण पुरा देवातावन पयस आसा कोण पुरा मागण्यातावन पयस आसा कोण पुरा आमच्या कुटुंबांत वायट सवयांनी वळख जाल्लीं आसात तांच्या खातीर आज विशेश तरान मागया बळदीक तरान मागया आनी प्रत्येक जावन आज प्रत्येक जावन थोड्या कडेन रुजवा मायेचें फेस्ताचरण करतात खंडीत आमची कुटुंबां एक विशय सांगता मरी माई तुमकां कोणी तुमची भुरगीं आयकना जाल्यार हे भुरगीं देवातावन पयस आसत जाल्यार मागण्याक येना जाल्यार तशें जाल्यार भुरग्यांक तुमी म्हाका भेटोवन दिया हांव तांची जतन घेता म्हणटा मरी माई देखून आज आमी सगळे आमच्या भुरग्यां खातीर मागया आमच्या कुटुंबा खातीर मागया घोव बायलां खातीर मागया आवय बापाय खातीर मागया भाव भयणी खातीर मागया सगळ्या कुटुंबाच्या सांद्या खातीर आज आमी मागया एक बळादीक तरान एक घट्ट एक बळादीक तेर्स आसा पळय आमच्या कुटुंबा खातीर आज भेटोवन दिया सगळ्यांचे संबंद बरे जावं दीत भुरग्यांचे संबंद बरे जावं दीत भुरग्यांचें जिवीत बरें जावं दी तांचें एज्युकेशन बरें जावं दी बरो फुडार तांकां मेळोवन दी खंय तरी खंय एक देवाची इल्लीशी सेवा करूंक तांकां मेळोवन दी म्हणून आज आमी मागया हेंच मागणें खंडीत जावन देव आशिर्वादीत करता आनी मागलेले मागणें सकट आमकां दिता देखून सकट आज आमच्या कुटुंबा खातीर मागया हर एकली कुटुंबा खातीर मागया तुमच्या कुटुंबा खातीर तुमी मागा आमच्याही कुटुंबा खातीर आमी मागता खंडीत आमची कुटुंबां सगळीं बरीं जावं दी आनी देवा जेजून पटलून धरचीं कुटुंबां आमची जावं दी वेंगेन धरची तसलीं कुटुंबां आमची जावं दी म्हणून आज आमी मागया तर खंडीत जावन आयचो दीस साबातचो दीस हर एकली आमी आमच्या गरजां खातीर मागता आसतना आज मिसूच्या बलिदानाक आमी पात्र जावया आनी खंडीत जावन ह्या ऑक्टोबर म्हयनो मागण्याचो म्हयनो बरेंकर मागोवंक प्रयत्न करया आनी जेजूच्या लागशिल्ल्यान तसो पाटलाव करूंक आमकां समेस्तांक फावो जावं दी म्हणून मागया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा आमेन नमान मरिय कृपेन भरलेले सुमती जे सांगता श्रीमतेर तूं सदैव आनी सदैव पोळचे कुशेंजीचो भगिवंती मरिय देवाचे माय माप्यां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बरो साबात दे बरो आयतार तुमकां मागता तुमकां समेस्तांक आशिर्वाद दिवन दी आमकां समेस्तांक देव आशिर्वाद दिवं मागता प्रेज द लॉर्ड थँक्यू गॉड ब्लेस यू ऑल